म्हजें नांव एडवर्ड मोंतेरो आनी म्हज्या इंडस्ट्रीचें नांव एरोकोच ऑटोमोटिव्ह बॉडी बिल्डिंग. आनी एज द नेम सजेस्ट आमी बसी बांदता आनी अदर व्हेकल्स. मेन आमचो कोर बिजनस तो आसा, पूण आमी ऑल्सो डुईंग अदर एक्टिविटीज लायक पावडर कोटींग, पेंटींग आनी अदर स्पेशलायज फॅब्रिकेशन वर्क करता आमी. सो आमी इंडस्ट्रियल एस्टेटांत वी हॅड स्टार्टेड इन द इयर 1996. सो आमकां नियरली आतां 30 years जावपाची जाली. लास्ट 30 years आमी हांगाच आसा आनी ही इंडस्ट्रियल एस्टेट कशी फॉर लास्ट 30 years ग्रो जाल्या आनी कशी वागता ती आमकां रायट फ्रॉम 1996 सगळें आमी पळयलां. सो आसा डेवलपमेंट्स आसा, ना म्हणना. देर आर सम डेवलपमेंट्स, थोडे प्लॉट्स हांगा थंय बारीक प्लॉट्स एक्सटेंशन करून इंडस्ट्रियल एस्टेट मातशें व्हडली जाल्या. बट मेजर व्हडली इंडस्ट्री अशी हांगा येवपाक कांयच तांकां हें ना. देर इज नो इन्सेंटीव एट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज लँड इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट देर इन दीस इंडस्ट्रियल एस्टेट. सो आमचो रिक्वेस्ट विथ द IDC पॉसिबल एक्सपान्शन करून व्हडले प्लॉट्स करून आमकां तरी दिले जाल्यार आमकां एक्सपांड करपाक आनी ऑल्सो अदर बीग इंडस्ट्रीज तरी हांगा आयल्यो जाल्यार त्यो बऱ्यो सस्टेन जातल्यो अशें म्हाका दिसता. एकच आमची एक सादारण व्हडली आसा म्हणटा ती क्रॉम्प्टन ग्रीव्स, जी फॅन बनयता हांगा. आनी डिपेंडींग ऑन दॅट इंडस्ट्रीज, दॅट बीग इंडस्ट्रीज कितल्यो बाकीच्यो इंडस्ट्रीज सर्वायव जाता. सो अशी व्हडली इंडस्ट्री आयल्या इट विल हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्मॉलर युनिट्स and a lot of other people also in the locality to get jobs. Raw material as such that government can provide us is good uninterrupted power and good quality power. So amka tari power मेळ्ळो कित्याक that is the main thing for any industry to survive. Power तरी बरो मेळ्ळो जाल्यार आमची इंडस्ट्री बरी चलतली. आनी as of now the power condition is very bad. Every day there is a power breakdown of at least half an hour to 1 hour. In fact, तुमचोच इंटरव्यू मातसो आतां डिले जाला बिकॉज देर वॉज नो पावर हियर. तूं जाणाला तुमकां 1 वर रावचें पडलें. सो अशे ब्रेकडावन्स कंटिन्युअस इन द डे 2-3 आसता. सो आय थिंक फॉर अ इंडस्ट्री दॅट इज व्हेरी बॅड कित्याक वी आर लुजींग इन टर्म्स ऑफ मॅन पॉवर गोईंग आयडल, इन टर्म्स ऑफ मटिरियल लॉस. समटायम्स एक प्रोसेस इंडस्ट्री आसता, पावर तरी गेलो, मशीन बंद पडलें जाल्यार खूब मटिरियल वेस्ट जाता. And also if the voltage fluctuation is there, जाल्यार खूब लोकांची machines पिड्ड्यार जाता. CNC machines which has got a lot of CNC parts, cards and all, ती सगळीं हें जाता, पिड्ड्यार जाता because of fluctuation. So good quality power is what I would request that we should get uninterrupted. हांव म्हणना की continuous 24 hours we will get. Interruption आसतलेच, but it should be minimal. So your request, water also hanga only limited period येता. Continuous water supply आमकां ना. So this is another very resource that we want, good water. आणि other thing, road connectivity म्हणटा for Ponda is quite good कित्याक आमचे luckily we are very close to the airport, we are very close to the station. So road connectivity is okay. Otherwise this area is good, but only thing it is very small and at least lands industrial estate जावन sort of neglected अशी आसा अशी म्हाका दिसता. दो हांव म्हणना की IDC आनी गव्हर्मेंट काम करना, ना. आमचे रस्ते आतां करपाक घेतल्या, आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग हालींच स्टार्ट केला, गटर्स करता आनी तशें डेवलपमेंट आसा ना न्ही. बट इफ यू रियली सी इट, इफ यू कंपेर इट टू अदर बीग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, तितली बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा ना, वीच आय थिंक शूड बी इम्प्रूव्ड. तमनार जो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा पावराचो, तो सद्या इन पायपलायन आसा. तो एकदा कंप्लीट जाता तुमकां दिसता की पावर सप्लाय रेग्युलर जातली, वेवस्थीत जातली? सी पावर ब्रेकडावन जो आमकां आतां आसा तो कित्याक लागून तो पयलो फायंड आउट करूंक जाय. वॉट इज द रूट कॉज ऑफ दॅट? वेदर इट इज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर, गव्हर्मेंटाला पावरूच कमी आसा जाल्यार मे बी दॅट प्रोजेक्ट येतकच आनी आमकां बेटर पावर येतकच देर विल बी तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. बट आय थिंक मेजर प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द ट्रान्समिशन लायन ज्यो आसा, जे खंय कितें ब्रेकडावन जाता ताकाय लागून खूब हें जाता, पावर ब्रेकडावन्स. So that also has to be, so only bringing in better power or more power will not solve the problem. The transmission lines also have to be in full this, and also आमचे electricity department आसा तांचे
काम करपाचें हें पद्दत ब्रेक डावन जालो कितलो फास्ट ते अटेंड करतले एक्शन कितले फास्ट घेतले दॅट ऑल दीस थिंग्स तरी सारी जाग्यार पडली जाल्यार डेफिनेटली पावर सिट्युएशन वील इम्प्रूव डेफिनेटली इट वील इम्प्रूव अशें म्हाका दिसता स्किल्ड लेबर प्रॉब्लम हो सगळ्या इंडस्ट्रियल स्टेटीन आसा आमच्या गोंयांत लिमिटेड रिसोर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आसा सो वी हॅव टू डिपेंड ऑन अदर स्टेट्स वी हॅव टू डिपेंड ऑन people who can come हांगा नेबरींग स्टेट हांगा तांकां एकोमोडेशन पळोवचें पडटलें हावजींग आनी ते आमकां काम करून दितले सो लोकल्स आसाच आमचे लागीं एज पर गव्हर्मेंट रिक्वायरमेंट 60-70% लोकल्स आमी एम्प्लॉय करताच बट दॅट दे आर नॉट स्किल्ड इनफ टू डू द जॉब सो आमकां भायर साकून स्किल्ड लेबर हाडचो पडटा ऑल्सो वी ट्रेन गोवन पीपल सो दे बिकम स्किल्ड अपस्किलिंग इज डन ओनली आतां गव्हर्मेंट ऑल्सो इज हेल्पिंग इन स्किल डेवलपमेंट सो ते इन फ्युचर म्हाका दिसता मिनिमम वी वील हॅव टू डिपेंड ऑन आउटसायडर्स देन आर गोवन local people itself will be skilled enough to do the jobs. Canteen facility is very important in the industrial estate. लोक सगळे जेवण घरा हाडूंक शकना हांगा कॅन्टीन फॅसिलिटी जायच आनी इतलो तेंप आशिल्ली लास्ट 30 years हांव तुका सांगता हांगा बरी कॅन्टीनां जावन गेली पयलीं आशिल्ली पण सद्या आतां तरी मातशें डावन आसा फुडें कॉन्ट्रॅक्टर येता तो एखादी बरी सर्वीस प्रोवायड करतलो अशें म्हाका दिसता आनी कॅन्टीन आमचें इम्प्रूव जातलें